तुंबिल्ली गटारां आनी नाल्यांक लागून वास्को वाड्याच्या लोकांक भलायकेचो हुस्को जाला। पावस तेंकलो, आतां पासूनच त्या वाठारांनी जळारां पातळ्यांत। 3 सांज जाले उपरांत दारां आनी जनेलां उगडपाची माणसुकी ना। दुयेंसां पातळत म्हूण पालिकेन कितें तरी उपाय करचो म्हूण लोक मागतात। पालिकेन अजून मेरेन तरी लक्ष घाल्लें ना। नगराध्यक्षाक विचारल्यार ती सांगता 1 एप्रिला सावन सगळ्या वॉर्डांनी खंय पावसा पयलींची कामां सुरू जातलीं। गटार ह्यो नालो आहा, नालो वर्सान एकदा साफ करता, ते केन्ना येत ना आनी पळयत ना सुद्दां। येयल्या मागीर आमी कंप्लेंट करता म्युनिसिपालिटी, ती सुद्दां कांय दाद दिना। हांगा मस्किटो खूब जाता, ती सद्या स्वायन फ्लूची साथ येयल्ली आसा, तेन्ना ह्यो नालो साफ करपाचो। आनी ते गटार आतां भरलेले आहा, कितले फावट सांगले तांकां येवन मातशें पळया आनी साफ करा म्हणून, ते एकूय फावट येयना। आतां पावस येयलो लागी, आतां उदक बीन मागीर वयर येतले, मागीर कितें करतले? मागीर आतां जळारी पळय आमकां सांजचे मातशें भायर आमी वाऱ्याक उबी रावता, आमकां उबी रावपाक दिना। आतां कसले कसले रोग येयले, कितें जालें, आमी आतां कितें करपाचें मागीर? म्युनिसिपालिटी सांगले, कितले फावटी सांगले तांकां मातशें हें गटार मातसो साफ करा म्हणून, ते एकूय फावट येवंक ना। गटार पळय अर्दो मोडलेलो आहा, मातशें पळया म्हूण सांगले, ते सुद्दां येवंक ना तेंच्यान। आनी जळारी आमच्या सगळ्या घरान भरता, आमकां दारां धापून भितूर रावचें पडटा आनी पावस पडत जाल्यार आनीक सगळें पाणी वयर येतलें। म्युनिसिपालिटीक सुद्दां सांगलें तें आयज धाडटा फाल्यां धाडटा करून धाडीत ना। पालिका बुधवारा सावन खंय सगळ्या वॉर्डांनी नितळसाणीची कामां सुरू करता। वर्क फ्रॉम 1 एप्रिल। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। आज सावन फोंडेची पालिका स्वता व्यापाऱ्यांकडच्यान सोपो घेतली। सोपो एकठांय करूंक कर्मचाऱ्यांक नेमतले। थंयचे थंयच पावती दिवपी मशिनां वापरून सोपो कलेक्शन करतले म्हणून नगराध्यक्ष राधिका नायक सांगता। 31 मार्चाक सोपो कर एकठांय करपाचो कॉन्ट्राक्ट सोंपता। नव्यान सोपो कॉन्ट्राक्टा खातीर पालिका पावणी करपाची आसा। बाजारकारांक सोप्याची रेट 12 आनी 6 रुपया आसतली। डीएमएन ह्या दराक मान्यताय दिल्या। The High Court referred the matter back to DMA as he was the competent authority. DMA has clearly cited in his order that there is no issue as far as the rate is to be maintained at 12 and 6. Ata present SOPO contractors term ends tomorrow, 31st March. So because we were waiting for this order, we could not start any process of auction. Now we are going to start the process of auction, and till the auction process is completed, we will be collecting departmentally. वास्को वाळांत भोवतेश्वर ब्राह्मण देवळांत मंगळारा सांजे चोरी जाली। चोरांनी देवळाची फंडपेटी फोडली। देवळाची कमिटी इश्वर करपाक म्हूण मंगळारा देवळांत गेल्ले कडेन फंडपेटी फोडल्या म्हूण तांकां कळ्ळें। वास्कोतल्या भोवतेश्वर ब्राह्मण देवळाची कमिटी फंडपेटी वर्सांतल्यान एकदा उक्ती करता। मंगळारा सांजे फंडपेटी उक्ती करूंक म्हूण गेले तेन्ना देवळांत चोरी जाल्या म्हणपाचें कमिटीक कळ्ळें। कमिटीन उपरांत पुलिसांक कळयलें। वर्सांतल्यान एक फावट फंडपेटी उक्ती केल्ल्यान तातूंत कितली कॅश आशिल्ली तें कोणूच सांगपाक शकना म्हूण कमिटी उलयता। भायल्या भुरग्यांचो देवळाच्या वाठारांत उपद्रव जाता म्हूण कमिटी सांगता। आमी सांचे येयल्ले हांगासर, आयज आमच्या देवळाचो हिशोब वगैरे आसलो करपाचो। सो आयज सांचे येयले जाल्यार पळयता आमची फंडपेटी फोडलेली आसा। आमचे वर्साचे फंडपेटी हें आसता आमचे। सो आतां कांय खबर ना, सकाळी पर्यंत आमी येवन गेल्ले हांगासर, सकाळी सगळें सारकें आसलेलें आनी आतां सांचे पळयता जाल्यार फंडपेटी फोडलेली आहा। आतां कितें आहा तें करपाचें। हांगा भायले भुरगे येता, सिगरेटी मारपाक हांगा बसता, कितें कितें करता हांगासर, तें मातशें पुलिसांनी बीन एक्शन घेवचें हेचेर। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।